तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटून बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान भक्ती उर्बेन माना दयाळ बापोय तू आमचो दिमो काकुतीसो वेचिक्षयाक राखसो जातो राखनो आमचो सोम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान भक्ती उर्बेन माना मुगल भाव भयणींनो तुमकां समेस्तांक ह्या दिस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता प्राजीत काळाचो चवथो आयतार आचरण करच्या वखदा ह्या मिसाच्या बलिदानाक ह्या दिस्तुतेक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता एकामेकाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेष करून संदर्भार मागया हे बसोत आमी आज सांगा जमल्या वाजता आमची त्या सवामती गाडया ह्या संदर्भार अर्गां मीस दिता फबियानी जेस्मेंडून समियार जल्मा दिसा संदर्भार देवा अर्गां जावन मीस भेटयता लॉरेन्स डिसोजा UK तशेंच जल्मा दिसाक अर्गां जावन भेटयता रोनाल्ड पिंटो सचेरी पेटे मुंबय तांचेर ते बसोती विशेष करून ह्या संदर्भार मागता आसतना ह्या सर्वीर ते बसोत मागया मातसो मेस्त बसोत मागया जे कोणा मागतना बसिल्लो सुद्दां आसकडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्यानो प्राजीत कालाच्या चवथ्या आयताराची दिवस्तुती संभ्रमूंक एकूटाम जावं आमी सांगता जमल्या आयची दिवस्तुती सोम्याच्या उजवाडान जियोंक आमकां आपयता पातकी जिणी वळखूंची म्हळ्यार देव आमचो मोगाळ बाप म्हणून समजूंचे मात्र न्हय बगार तसो वैयक्तीक अनुभव क्रिस्ताद्वारे जोन घेवचो सोम्याचो उजवाड आमचो करून घेवच्याक जाय अशी मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया मगाळ भाव भयणींनो सोम्याचो उजवाड आमचो करून घेवंक जाय म्हणल्यार सत्य देवाचें उतर आमकां दितना वय उजवाड आमचो करून घेवच्याक देवाची कृपा देवाचो आशिर्वाद आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भोवते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया इतर काळजामनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया काळजांत हांव दूख धर मोगसाणें मागतल्या मोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसला सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया देव आमच्या भोवमोगाळ खणवळ्या बापा आम्हा पातक्यां मोगसाणें दिवन परतून तुजे वेंगेन घेवच्याक अपरिमीत मोगान तुवें एक अजापाचो अजाप येवजिलोय तुज्या पुता जेजूचें कश्ट मरण आनी पुनर्जिवानपण तसो अप्रतिम मोगाचो गोठ येवची आसा ती दबाजी पास्क परबेंत आमी संभ्रमता तरी परब बावर्तान आनी भक्तिमनान पाळूंक उर्बेवंत काळजाचे आतुरायेन आनी परतून आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचोशें कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी जुदाचे पुडारी याजक आनी लोक विश्वासी रावले नात तांणी राष्ट्रांच्या कांटाळ्याच्या करण्यांनी देख घेतली
आनी सरस्वराक जेरुसलेमांत पवित्र केल्लें ताचें मंदिर बश्ट केलें. सर्वेस्वरान तांच्या पुर्वजांच्या देवान आपल्या दुता उदेशी तांकां परत परत सत्राय दिली, कित्याक ताका आपल्या लोकांचे आनी आपल्या निवासाचे सुरसुरे भोगले. पूण तांणी देवाच्या दुताचो केपडयो केल्यो, ताचे सत्रेचो तिरस्कार केलो आनी ताच्या प्रावाद्यांची निंदा केली. अशें सरस्वराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की बाचेवेची वाट कसलीच नातली. ताणें देवाच्या मंदिराचे भस्म केलें, जेरुसलेमाचे पागोर कोसळून घाले, ताच्या सर रवळ्यारांचो उजो लायलो आनी तांतल्या सगळ्या मोलादीक वस्तूंचो नाश केलो. तलवारीन संपडून मरणांतल्यांक ताणें बाबिलोनाक व्हेली आनी थंय ती पर्सियाच्या रायाच्या राजवटकी स्थापीत जायसर नेबुकदनेझराची आनी ताच्या पुर्वजाची गुलामां जाली. सरस्वरान जेरेमिया उदेशी सांगिल्लीं उतरां खरी जावच्याक हें सगळें घडलें. ताणें म्हळें, पाळोवंक नातलेल्या साबाताचो विशय उबोवंक मेळासर ती 70 वर्सां पाड पडटली. पर्सियाच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सरस्वरान जेरेमियाच्या उदेशी उलयिल्लें उतर खरें जावच्याक सर्वेस्वरान पर्सियाच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यांत तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा परगट करूंक प्रेरीत केली. पर्सियाचो राई सिरुसू अशें सांगता, सर्वेस्वरान सर्गाच्या देवान संवसाराची सर राज्यां म्हज्या आदीन दिल्यांत आनी हांवें जुदांत आसा त्या जेरुसलेमांत ताच्या मोनाक एक मंदिर बांदूंक जाय म्हणून ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणी आसा जाल्यार तो जेरुसलेमाक पाटी वचूं आनी ताचो देव ताचे सवें आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. तुका जर हांव विसरा तर म्हजी जीब गरजा. तुका जर हांव विसरा तर म्हजी जीब गरजा. बॅबिलोनाचेर नैतळी बसो, सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतल्या. तळीच्या लांब दिरुकांचेर आमची विणी हुमकळोवन आमी बसतल्या. तुका जर हांव विसरा तर म्हजी जीब गरजा. तेन्ना आमकां गुलाम करून व्हेलेले ते आमचे लागीं गायनांनी विसारतेले. वय आमकां धमकितेलेस आपणा खुशाल करून सियोनाचेर एक गीत गाया म्हणून मागताले. तुका जर हांव विसरा तर म्हजी जीब गरजा. तुका जर हांव विसरा तर म्हजी जीब गरजा. सांत पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण अपारका कोळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातकां वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवें पुनर्जीवन केली. देवाचे दयेन तुमकां सडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजू थंय एकवटान जियेतल्या आमकां ताणें जीवन उठयलें आनी ताचे सवें सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो. क्रिस्ता जेजू मारिफात
आमकां दाखयलेले काकुळटी वरवीं आपले कुरपेचें दायज केदें व्हरतें म्हूण फुडल्या सर्व युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या योजनाचो शेवट ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्या हाताचें काम क्रिस्ताचे सुतय आमी बरे आदारन जिये म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यान. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. देवान संसाराचो सैम केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सत्मान दिल्याक सासताचें जिवीत लाभच्या. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वस्पर्श वर्तमान प्रगट करून म्हजी मंडळी वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बगे वचूं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू निकोदेमाक सांग लागलो जशें मैजेक अरण्यात सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय तोवर ताका सत्मान दिलेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संसाराचो सोयी मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत्मान दिलेल्या कोणाचो सुनास जायना जावच्याक बगर ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बगर ताचे मारिफा संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सत्मान दिल्ल्याची नीत जायना पूण तो जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली उजवाड संवसारी आयलो खरें पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशांक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. पूण सताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केलां म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो भुरग्यानो जेजून हांगासर निकोदेमा लागीं उलोवचें हांवें आयकलें. निकोदेमा एक कोरो इस्रायलकार जेजूक मेळच्याक रातच्या फुडा जेजू लागीं आयलोलो तो. इस्रायलांत कितें बरेंपण येत इस्रायलांत कितें बरेंपण येत म्हणून ताणें सवाल केल्लें. आनी ह्या निकोदेमाक जेजू सांगता देवान संवसारांत उजवाड रचलो खरें. देवान संवसारांत उजवाड रचलो खरें पूण ह्या लोकान उजवाडा प्रास काळो कसो मोग केलो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो उजवाड सत उजवाड जिवीत उजवाड संतोष. तुमी जाणांत उजवाडांत कितेंच लिपन उरना. तुमी जाणांत भायर पडलेली वस्त काळोखान पडली जाल्यार आमी उजवाड घेवन सोदता. उजवाड घेवन सोदता आनी उजवाड आसल्या त्या वेळार सोदता. काळोखांत आमकां
भायर पडलेली वस्त दिसना. काळोख सगळें दांपून व्हरता, काळोख सगळें लिपोवन व्हरता. काळोख तें कोणायकी उक्तावणां काडिना. तो एका रितीचो भिरांकूळ अंधकार. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, उजवाड कितेंच लिपोवन दवरिना. उजवाड सगळें कळीत करता. उजवाड तें सगळें दाखोवन दिता. देखून उजवाड सत. उजवाड सत आनी ह्या सतांत आमी जियेजय आनी जेजू जावन आसा सत आनी ह्या सताक आमी साक्ष दिजय. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट जिवीत. लिपोवन दवरलेलें सगळें उक्तावण जाल्या शिवाय रावना. देखून जेजू सत, जेजू सत, देखून जेजू उजवाड. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, उजवाड जिवीत. उजवाड जिवीत. तुमी जाणात रुखसडाक जावं खंयच्याय कृशेक जावं बरो उजवाड पडल्यार मात्र थंयसर बेळ्ळें जाता. काळोखांत, अंधकारांत, फुलां फुलनांत, काळोखांत रुखझाडां वाडनांत, काळोखांत सृश्टी फळ दिवंक शकना. तुमी जाणात गादे ओंपल्या उपरांत वा नेज लायल्या उपरांत जर तर रुखाचे फांटे गाद्याक आयल्या जाल्यार उजवाड पडना जाल्यार तें भात सोरकेता शिवाय फळ दिना. तुमी जाणात वाटच्या माडाक वा माडाच्या कावात्याक जर तर खंयचोय रुखाचो फांटो आड आयलो जाल्यार माड नीट वचना. उजवाड सोदून एणे तेणें गोवन धांवता. खंयचोय जड बरो उजवाड पडना, खंयचे रांदवेक बरो उजवाड पडना, ती सावळेंत आसा वा अंधकार आसा जाल्यार कांयच फळ दिवंक शकना. हें सत. देखून उजवाड जिवेत, जिवेत आनी उजवाड जिवेत आनी सोमी उजवाड सोमी जावन आसा जिवीत. तो म्हणटा हांव जावन आसा जीव आनी जिवंतपणो. म्हजेर विस्वास दवरता तो केदेंकच मरसोना. हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. म्हाका खाता तो केदेंकच बुकेवचोना वा ताणेवचोना. जेजू जिविताचो उंडो. देखून उजवाड कितें? उजवाड पयलें सांगिल्लें हांवें. उजवाड सत, उजवाड जिवीत आनी उजवाड संतोष. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संतोष. उजवाडान आमकां संतोष जाता. काळोखांत जाता काळोखांत रडणें आनी विळाप मात्र. देखून देवाचें उतर तवळ तवळ म्हणटा तस जाल्यार नसते मनशाचे हात पाय बांदून काळोखाच्या कुडांत उडया. तें जातलें रडणें आनी दांत किरलोवणी. त्या मनशाक धरून हात पाय बांदून काळोखाच्या कुडाक उडया, कुडांत उडया. आनी तें जातलें रडणें आनी दांत किरलोवणी. काळोखांत रडणें आनी विळाप. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संतोष ना थंयसरी. पूण उजवाडांत संतोष. आमी सेमिनेरींत आसतना थंयसर जेवणाक आसलेल्या वेळार एकत बरी करंट गेलो जाल्यार एक बटी जेवर मोव मारचें आसलें. आयो देवा म्हणून थोडें बियांनी मोव मारचें कळ्ळें. उजवाडांत आसलो एकत बडी काळोख ए म्हज्या जेजू म्हणून. उजवाड आयलो जाल्यार आमकां ओट्टो संतोष. अब्बा करंट आयलो, उजवाड आयलो, संतोष जाता आमकां, संतोष. देखून उजवाड केदाळे संतोष दिता. उजवाड जिवीत, उजवाड सत. आनी ह्या जिविताची मनशां आमी जावंक जाय, ह्या सताची मनशां आमी जावंक जाय, ह्या संतोषाची मनशां आमी जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा कितें? पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताच्या मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना. आनी कोण पळय सतमानिना ताची नीत जातली. आनी ताची नीत अशी जातली. कसली नीत? उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां कोटीं जाल्ल्यान मनशान उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. उजवाड म्हळ्यार कोण? उजवाड म्हळ्यार कोण? जेजू संवसाराक आयलो खरें.
पण मनशाची कामां मनशाची कर्तृत्वां कोटीं जाल्ल्यान अनितीची असताची आनी नासंतोषाची नासमाधानाची मोसराची हग्याची आनी कपटीपणाची मनशाची कृत्वां जाल्ल्यान ह्या मनशान ह्या उजवाडाचो मोग केलो ना ह्या उजवाडाचो मोग केलो ना त्या उजवाडाक तिरस्कार केलो आनी काळो कसो मोग केलो तुमी जाणात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूची जडती जाताना जेजूची निमाणी जडती जाताना पिलातान लोकां हुजेर थोड्या मतबाऱ्यां थोड्या मलगड्यां हुजेर जेजूक दवरलो आनी एक बारब्बासाक दवरलो. जेजू सत, जेजू नीत, जेजू जिवीत, जेजू संतोष. हांगासर आशिल्लो बारब्बास तो अनीत, तो असत, तो मरण आनी तो दुख वा ना संतोष ना समाधान. आनी वो बारब्बास एक अंधकार, एक काळोख, अनितीचो काळोख, असताचो काळोख, मरणाचो काळोख, कपटपणाचो काळोख, खुनीचो काळोख तो. आनी हांगासर जेजू सत, जेजू नीत, जेजू मोग, जेजू सेवा, जेजू संतोष आनी जिवीत असो तो जिवीत, जेजू जिवीत आनी तो उजवाड. जेजू उजवाड, जिवीताचो उजवाड, मोगाचो उजवाड, सताचो उजवाड, संतोषाचो उजवाड, समाधानाचो उजवाड तो. आनी पिलातांनी विचारलें तुमकां खंयचें जाय विसा? तुमच्या मुखार उजवाड आसा, तुमच्या मुखार काळोख आसा, खंयचें जाय विसा? आनी ह्या वेळार लोकांनी कितें म्हळें आमकां काळोख जायचें, आमकां काळोख जायचें, आमकां अनित जायचें, आमकां असत जायचें, आमकां वायट जायचें, आमकां कपटपण जायचें, आमकां काळोख जायचें म्हणून बारब्बासा विसलो जेजूक तांणी तिरस्कार केलो. देखून उजवाड संवसाराक आयलो खरें, पूण मनशाची कर्तृत्वां खोटी जाल्ल्यान तांणी उजवाडाचो मोग केलो ना, काळोखाचो मोग केलो. कित्याक खोटे मनीस उजवाडाक येनात, खोटे मनीस उजवाडा सरशी येनात, तांकां उजवाड म्हळ्यार जायना, काळोख मात्र तांचें सर्वस्व. कित्याक तांची खोटी कर्तृत्वां उजवाडाक आयल्यार दिसून येतात, ते हेरांक कळटात, देखून ते उजवाडाक येनात, ते लिपोवन रावतात, भूगर्भ जातात, अंडरवर्ल्ड जातात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जायते डॉन आसात, विलन आसात, व्हडले व्हडले खुनीगर आसात, ते अंडरवर्ल्ड म्हणटा भुमीच्या पोंदा लिपोवन, म्हणजे भूगर्भांत लिपोवन आसात. म्हळ्यार भुमीच्या पोंदा पोंड काडून न्ही, मगर ते उक्तावणाक येनात, पब्लिकाक येनात, ते मेळनात. ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून पूण सताच्या वाटेन चलता तो उजवाडा सरशी येता. ताका उजवाडाची भिरांत ना, उजवाडाची भिरांत ना, सताच्या वाटेन चलता तो उजवाडा सरशी येता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आज आमी सताच्या वाटेन चलोवंक जाय. आज आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय. पयल्या वचपांत आमी आयकलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन इतिहासाच्या पुस्तकांत जेरुजालेमाचो लोक, इस्रायलाचो लोक, जेरुजालेमाचो लोक देवा थंय विस्वासी रावलो ना, देवाचें उतर आयकलो ना. तांच्या पुर्वजाच्या देवान आपल्या दुतावदेशी तांकां परत परत सत्राय दिली जाल्यारय लोकांत आपले निवास लोकांन आपली साल बदलिली ना. देवाच्या सत्रायाचो तिरस्कार केलो, ताच्या प्रवाद्यांची निंदा केली. अशें सुरेस्पराचो क्रोध तांचेर इतलो पेटलो की बाचेवाची वाट कसलीच त्या परजेक उरली ना. देखून कितें जालें इस्रायलाचें देवाचें मंदीर तांणी भस्म केलें, जेरुजालेमाचें पागोर कोसळून घालें, तांच्या सर्व रावळेरांक उजो लायलो आनी तांतल्या सगळ्या मोलादीक वस्तूचो नाश केलो. तालवारीक सांपडोवन मरणांतल्यांक ताणें बाबिलोनाक बंदडेंत व्हेलीं. थंय पर्सियाच्या रायाची राजवडकी स्थापीत जायसर नेबुकदनेझराची
आनी ताच्या पुतांची गुलामां ती जालीं. सर्वेस्पोर जेरेमिया उदेशी सांगलीं उतरां खरी जावच्या कशें घडलें. ताणें म्हणलें सर्वेस्परान पाळूंक नातलेल्या साब्बताचो विशय भुंयक मेळसर ती 70 वर्सां पाड पडटलीं. पळया सर्वेस्पराचे उपादेश तांणी पाळूंक नात. सर्वेस्पराचो साब्बताचो विशय तांणी मेळोवंक ना देखून सर्वेस्पराचो साब्बताचो विशय हे भुंयक मेळसर ती 70 वर्सां पाड पडलेलीं जातलीं. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पर्सियाच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी उलयल्लीं उतर खरें जावच्याक सर्वेस्परान पर्सियाच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राष्ट्रांत तोडी आनी बरपां अशीं बरोवन घाल्लीं आसात. पर्सियाचो राय सिरूस अशें म्हणटा, सर्वेस्पोरू सर्गाच्या देवान संवसाराची सर्व राष्ट्रां म्हज्या हातीन दिल्यां आनी हांवें जुदांत आसा त्या जेरुजलेमांत ताच्या मनाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणी आसा जाल्यार तो जेरुजलेमाक फाटीं वचूं आनी ताचो देव ताचे सवे आसतलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया देवाचो तिरस्कार, उजवाडाचो तिरस्कार, सताचो तिरस्कार, नितीचो तिरस्कार, मोगाचो तिरस्कार केल्ल्यांक कितें घडटा तें पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. ताचो नाश जालो, ती बंदेक गेली. 70 वर्सां ती कश्टली. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमच्या जिवितांत जर तर उजवाडाचो तिरस्कार केलो जाल्यार, जेजूचो तिरस्कार केलो जाल्यार, सताचो तिरस्कार केलो जाल्यार, संतोशाचो तिरस्कार केलो जाल्यार, जिविताचो तिरस्कार केलो जाल्यार म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो आमी अंधकारान सांपडतले हांव, अंधकाराच्या पासांत पडतले हांव आमी. तुमी जाणात शिकारी गेल्लो मनीस उजवाडाक शिकारी वेता, उजवाडाक शिकारी वेता. शिकारी गेल्लो मनीस उजवाडाक शिकारी वचना, ताणें रातच्या फरा शिकारी वेचें. रातच्या फरा पास मांडून दवरचे, दुकरांक जावं वा कुंकडांक जावं, बकऱ्यांक जावं वा खंयच्याय साळींक जावं पास मांडून दवरचे रातच्या फरा. राती सांजेचें दवरचें, रातच्या फरा पास आसात आनी उजवाडटना तो वेता पळोवंक पडलांगी नांगी म्हणो. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या अंधकारान दवरलेले पास दिसनात देखून मन जाती त्या झाडांत पासांत पडतात. अंधकार म्हळ्यार तशें, अंधकार पासांचें कोठें, पासांचें कोठें. जर तर आमी उजवाडाचो तिरस्कार करना, अंधकाराक वेग मारता जाल्यार आमी जर तर आमी बारबासाक वेग मारता जाल्यार, काळोखाक वेग मारता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी तेच्यांनी खोटेपणाच्या कर्तृत्वाक वेग मारता जाल्यार आनी ते काळोखांत आसलेले पास आमचो गोळो चिरडितले, आमचें जिवीत अडसितले आनी आमी वळवळटले. हांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बाचाव जावंक शकचे ना, मरण आमच्या मुखार आसतलें. देखून देवाचें उतर म्हणटा, तुमी उजवाडाची भुरगीं जायजे. उजवाड जेजू जावन आसा उजवाड. जेजू थंय सगळीं उजवाडाची लक्षणां आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा आमकां, तुमी संवसाराचो उजवाड. देखून उजवाड दिवटणे दवरलेल्या त्या चिमणे बरी, तो उजवाड कळशेपंदा लिपोवन दवरिनात. तुमचो उजवाड मनशांनी पळय जाय आनी तुमची कामां पळयल्ल्या तो लोकांनी देवाक अर्गां दिवंक जाय. असलीं उजवाडाची कामां आमची जावं दीत. उजवाडाच्यो मोग करची मनशां आमी जावंक, उजवाडाची कामां करची मनशां आमी जावंक, ह्या मुखांतर देवाक अर्गां दिवची, देवाक स्तुती दिवची, परजा रुता करूंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दे म्हणो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी बी रावया तरी एका देवा त्या सुलमचो भावार्थ उसारया. सगळीं सांगाता म्हणी एकाच देवाक सत मानता, सर्पद्वेदार बाप तो, सर्गांनी पृथ्वी सो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तू सो रचणारी, आनी एका सुमिया जेजू क्रिस्ता सत मानता. देवा सुकलोच पूत तो सर्व काळादी बापातोन जल्मला, देवातोन देव उजवाडातोन उजवाड, खऱ्या देवातोन बसलो करो देव, तो देवातान जल्मला तेका रसूंक ना. बाबाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सोडोणे पासत सर्गार्थान तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांवकार मरियेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या पासत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निखेपिलो.
आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसबी करूंक तो वैभवान परतून येतलो आणि ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आणि पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आणि जीवदत्तार तो बापानी बुता तो निपसला, बापानी बुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आणि महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो, एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेली सभे सतमानता. पातकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासू रावता. आमेन. आमी उसारलेल्या पावर्तान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा ह्या वक्ता आमी समर्पण दिवया. बापा, पवित्र सभा सोलनवरच्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल. दिसपडते जिणयेच्या ताळण्यांचे जैत व्हरूंक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक कृपा लाभय म्हूण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां लाभिल्ले सभेचो अवकाश बऱ्यान गळसून निस्वार्थपणे लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे तें बरें मन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयकी. समेज पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी दी. तांची सेवा करतल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जी कोण ताळण्याची गुलाम जावन वायटा सांपडल्यान आनी काळोखाच्या बुयारांत आसात तांकां तुज्या पुता जेजूचो उजवाड लाभय. तशेंच दिसपडते जिणयेंत येवच्या ताळण्यांक आमी सांपड नासता तांचे जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र बलिदानाक हजार जाल्ल्या आमी एकामेकाक आदार दिवन शेगुणांनी वाडून दिसपडते मागण्यान आनी एकामेकाच्या सांगातपणान जियोंक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयकी. सांजू तद्देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानांचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळोसो कर. सांगातच ह्या पुंतळार हातीन धरिल्लीं सगळीं येवजनां लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबेतायेन पंथा पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताक संवसाराक उजवाडात जावन तुवें धडलोय. अंधकारांत घुस पडलेल्या लोकांक, काळोखांत सस्पतेल्या लोकांक खरो उजवाड जावच्याक सोम्याक तुवें धाडलोय. पण खोटेपणाची कर्तू आदरतेल्या लोकांन ह्या उजवाडाचो तिरस्कार केलो, काळोखाचो मोग केलो, देखून तुका दिश्ट जालोय. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आमी सर्वां जेजो उजवाड म्हणलें सत मानून घेवन ह्या उजवाडाची शिकोवण आयकूंक, ह्या उजवाडाची भुरगीं जावं ह्या उजवाडाक साक्षी दिवचें तसलें कृपा आमकां सदांच फावो कर म्हूण आमी मागता. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. काणयेचो म्हाका Pansongko Nura 19, page number 119. घे सौम्या जीवन मुझे जे मगा दिले तुवे वो पुंदिता सर्वस मुझे यावुंड्या वायना सवे से तू सौम्या काळीस मुझे खालते बोळे ते तुका कांत इताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या तू तेंब. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्या न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवे दाते बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागाती. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमची नक्क्या पयसेच्या आदाबाचो देवा आमच्या भोव मोगाळ दयाळ बापा, आमकां ससनाची सोडवण हाडटा तीन देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. बाबार्थान तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानान वांटो घेतल्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत भावपणाच्या मोगान हेरा मनशाच्या तारणा खातीर भेटोवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो सरप सापलेल्या मरणांतली वांठवच्या मैजेन अरण्यान पितळीचो सरप उबारलो तशेंच हेमकणांतलो सरप सापलेल्या आमकां सासनाच्या मरणांतली निवारच्या आनी तुजे सासणीक जिवी दिवच्या तुजे एकल्याच पुताक कुर्सार उबारून अगणित जाणवायन आनी मोगान तुवें येवजिलें भवार्थान ताचेर दोळे घालतात तीं मरणाच्या फरमाडाक सांपणान पूण तांचें तारण जावन तांकां सासनाचें जिवीत मेळटा देखून समेज देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या जाणवायेचें आनी मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता दरबाराचो सेवेस्पो तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उर्सगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उर्सगी तुका जय जय उर्सगी तुका जय जय पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडो आनी वायन सरले जेजूचे मांस आनी रग जावन बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता सगळे आमचे कश्ट कंत दूख बेजार पिडा शिडा सगळे आमचे जिवीत सम्याचे कुडी रक्ताक भवार्थान समर्पण दिवया बापा क्रिस्तून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या असे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू तो बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी श्रोणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सवतेल्या मास मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पर आख्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पीटर पौल आमच्या गुवडी बापानी सगळी येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरू मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट करी तांकां तुजी इश्टगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फोबो करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरे देवाच्या माये संगती
तिचो पती भगवान जूज आहे भगवान धर्मदूता भगवान जुतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूता पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदराची आचना मोतीन दवरून उजवाडाची भुरगीं आमी जावं उजवाडाचो मोग करूंक आनी उजवाडाक साक्ष दिवंक जाय अशी कृपा दिली सुमयेन सगलेल्या मागण्या मुखान जोडून घेवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या आमचिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडिशेंतली आमकां निवार देवकुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुंदरा जेजू क्रिस्त चेणे मुर्मुशानत रक्तेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं चेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे कबूल कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय इजोन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्ताच्या मोगान भरून अंकार भरलेल्या संवसारांत उजवाड जावन आयली ह्या उजवाडाचो मोग करूंक ह्या उजवाडाक साक्ष दिवंक आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक उलो दितात ती हे शेळयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर म्हणचे भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली जीवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मोजो दैविकानान पोसो आत्मिकतान भागोसो एक मातास्रो मोजो जेजू गवळ्या बोऱ्या दितू जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बऱ्या दितू जीवित म्हाका क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका काळजांत आयिल्ल्या सुमया जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरोबर आमच्या काळजांत तो आयला आमचो उजवाड जावन तो आयला धैर्य दिवंक सत दिवंक धैर्य दिवंक ससिकोंक तशेंच आमच्या जिवितांत संतोष समाधान हाडूंक आमच्या जिवितांत एक नवें जिवीत सुरू करूंक जेजू आमच्या काळजां आमच्या मनांत आमच्या जिवितांत आयला ह्या सुमयाचो मोग करया आमी उजवाडाक साक्ष दिवंक उजवाडाचो मोग करूंक आनी उजवाडाची बरकी जावंक सुमया आमकां आदार करपा दिवन ती म्हूण मागया प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा आमच्या भोव दयाळ बापा तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें ओपून दिलोय
व मोग आम्ही दिनवासी काळजान ओळखून घेता आणि कुर्सार उभारलेल्या तुझ्या पुताच्या मरणाने पुनर्जीवनपणा वरवीं तुझ्या सासनिक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हण आमी मागता येजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडका देवा दयाळ काकुळतीचा बोगस पापा मोगाचा बापय म्हणून आडवड नाका भुरग्यांक तुझा सोड नाका. ये जेजू हांव काकूत मागता दितलो म्हूण पातयेता सर्व देपांत काडटा आयशांती चड कणसाणटा मोगाळ पुता सोवे आशीर्वाद दी आमकां. भगीन गुरुसाच्या कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्या न्हू फाटल्या थोड्या वर्सां जावन तुमी म्हाका तो सांगात सहकार पाठिंबो दिला आनी म्हज्या सगळ्या वावरांत योजनांत त्या पासून सहकार तुमी दिला. ह्या पासून तुमकां हांव दिनवास पाठयतां देव बरें करूं म्हणटा. आनी काही इल्लोसो थोडो वावर बाकी आसा त्या पासून सहकार तुमचे जावन आशेता. फाटल्या 12 वर्सां जावन हे पुंटाळांत जावन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां तुमचे खातीर वळोन आयल्यांत आनी जायतें बरेंपण ह्या पुंटाळांत तुमकां जालां. हांगाचें देवाचें उतर तशेंच संस्काराची सगळी कृपा तुमचे थंय वळोवन तुमचे थंय जायतें बरेंपण जालां त्या पासून धन्य देवाक निरंतर आमी अर्गां दिता आनी मुखारी असलें बरेंपण तुमकां जावं दी म्हूण आमी मागता. परत तुमकां दिल्ल्या सर्व तुमी दिल्ल्या व्हडट्या मापाच्या सहकाराक आदाराक पाठिंबाक तशेंच कुमकेक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुडल्या कितें वावर बाकी आसा तो बऱ्यान करूंक जायची सगळी कुमक आदार व्हडट्या मापान दिजे म्हूण विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हांगासर कळयलेल्या त्या एकावंटाक तुमचे मोगाची काणीक तुमी धाडून कुमक करीसय म्हूण आमी एकांतर विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. मरी माय तुमचे खातीर विनंती करून दी. सांजू तूं तुमचे बसो समे लागीं मागून येतेश्ट बेसांवां धाडून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.